कारतुसो घेवन वचपी एका इस्रायलीक दाबोळे विमानतळार वास्को पुलिसांनी धरलो। शेनवारा इंडिगो एअरलायन्सांतल्यान दिल्ली वचपाचो यत्न करपी बिटॉन इलियाव ह्या 32 वर्सां पिरायेच्या इस्रायली कडेन कारतुशी मेळिल्ल्यान ताका चौकशे खातीर व्हेलो। ताचे कडेन कारतुसां खातीर परवानो नाशिल्लो। प्रस्नाच्यो योग्य जापो दिवंक नाशिल्ल्यान ताची पुलीस अटक करून चौकशी करतात। हो मनीस इस्रायली बिटॉन इलियाव, ताचे कडेन बेकायदेशीर कारतुसां मेळ्ळी, तिवूय बी दाबोळे आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचेर। कारतुसां व्हरपा खातीर ताचे कडेन कायदेशीर परवानो आनी डॉक्युमेंट नाशिल्ले। विमानतळाचेर तपासणी वेळार बिटॉना कडेन कारतुसां सापडिल्ल्यान अधिकाऱ्यांनी ताका वास्को पुलिशे कडेन दिलो। आयज न्हू एक जस्टीन म्हणून एक हेचो मॅनेजर आसा इंडिगोचो, तेणी आमकां एक कंप्लेन हाडून दिली की एक इस्रायली चो एक मनीस एक कॅरी बॅगान आपले बुलेट्स घेवन येतालो। तेंच्यांनी जेन्ना स्कॅनिंग करताले पळय तेन्ना ताका धरलो आनी ताका विचारलें खंयच्यान बुलेट हाडले जाल्यार तो तेजी सॅटिस्फाय आन्सर दिनाहलो आनी ताका विचारलें बाबा तुजे डॉक्युमेंट्स किंवा ते लायसन आसा काय म्हणटा तो ना म्हणटालो। ताका लागून तेंच्यांनी तो मनशाक आमचे कडेन हँड ओवर केल्लो आसा। तो पुलीस स्टेशनार हाडटकूच ताका आमी वेरीफाय केले डॉक्युमेंट्स बी जाले तेडे कांय ना डॉक्युमेंट्स बी। ताका लागून ताका अरेस्ट केल्लो आसा आनी तो जाणा आसा तो बिटॉन इलियाव 32 इयर्स इस्रायलाचो मनीस आसा, ताका अरेस्ट केल्लो आसा अंडर सेक्शन 3 and 25 ऑफ आर्म एक्ट आनी तेजें इन्व्हेस्टिगेशन PSI मल्लिकार्जुन करता। प्रकरण ATS फाट्या कडेन पावलां। बिटॉनाची चौकशी आतां ATS पोलीस करतात। प्रुडंटा खातीर दिशान परब। लिडिंग हॉटेल्साच्या प्रस्नावेल्यान केरी तेरेखोलची ग्रामसभा आयतारा परत तापली। लिडिंग हॉटेलाक पंचायतीन 2 व्हिला बांदपाक परवानगी दिल्या। फाटल्या ग्रामसभेत व्हिला बांदपाक दिल्ली परवानगी फाटी घेवची म्हूण थाराव घेतिल्लो, मात पंचायतीन त्या थारावाची अंमलबजावणी अजून करूंक नाशिल्ल्यान केरी तेरेखोलकार चाळवले। बोवाळ जाल्ल्यान सरपंच ग्रामसभा अर्ध्यारूच सोडून गेलो। ज्यांना तो गेलो म्हणते आणि आता काय आणि सुमार आता 4 खेपो हांव पंचायत मेंबर केरी तेरेखोलाचो आणि याचे बाबतीत म्हाका एक वडपण दिसता सांगोंक की जे कितें घडलां ते सारकें घडोंक ना, तेन्ना हेचे फुडें हें घडपाचें न्हू। आणि ह्या केरयेच्या इतिहासान हे पयले पावट सरपंच उठोन गेलो। आता तो सोडून गेलो अर्धवट, हेचेर तुझे म्हणणें कितें? तो सोडून गेलो कित्याक ते आमकां तेणें कित्याक सांगूंक ना न्हू, आमी कशें आतां येतली तेजी फुडें ग्रामपंचायत कशें आमी करूं। इतल्यान खबरांची रांगात सोंपता। पळयत रावत प्रुडंट। नमस्कार।